हरे कृष्णा. सगळ्यांक स्वागत आयचे सत्संगाक. ऑड डेज तो आज सत्संग दवर निमित्त जनाक मस्त अनानुकूल जावन जॉइन करू जायन की म्हणलेकता. ओके ऑड न्ही हात आमकां गोत्तच म्हळ्यार कृष्ण जन्माष्टमी जाले. प्रभुपाद आविर्भाव दिवस आमी सेलिब्रेट केले. आतां 23rd राधाष्टमी येतास 23rd. सो आम्ही राधा थोडे महत्व तिगेले स्तोत्र थोडेची आम्ही आलोचन करूया. आम थोडेचे अर्थ करून घेऊया. आजी हम राधिकाष्टक सांगतास. तुमगेला असला राधिकाष्टकम ते घेवेत. कुंकुमाक्त कांचनाब्ज कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारी गौरवा पीतनाशिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरभा कीर्ति निंदी सौरभा वल्लवेश सोनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्यतस्तु राधिका दास्यतस्तु राधिका कौरविंदु कांति निधि कौरविंद कांति निधि चित्रपट्ट शाटिका कृष्णमत्त भृंग केली पुल्ल पुष्प वाटिका पुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्यतस्तु राधिका दास्यतस्तु राधिका सौकुमार्य सृष्टपन्न सौकुमार्य सृष्टपल्लवालिकेति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लवीश कामतापबाधिका मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्यतस्तु राधिका दास्यतस्तु राधिका विश्ववन्द्य यौवताभि विश्ववन्द्य यौवताभि वन्दितापि या रमा रूपनव्य यौवनादि संपदानि यस्तमा संपदानि यस्तमा शीलहार्द नीलया च सायतोस्ति नादिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्यतस्तु राधिका दास्यतस्तु राधिका रासलस्य गीतनर्मा रासलस्य गीतमर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूपदेश सद्गुणालि मंडिता सद्गुणालि मंडिता विश्वनव्य गोप गोप दलितो विराधिका मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्यतस्तु राधिका दास्यतस्तु राधिका नित्य नव्य रूप केली नित्य नव्य रूप के कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली
कृष्ण रूप वेश केले लग्न सत्समाधिका मह्यमात्म पात्म पद्म दास्य दस्तु राधिका दास्य दस्तु राधिका श्वेतकंप कंटकाश्रु श्वेतकंप कंटकाश्रु गद्गदाति संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणाश्रिता भावभूषणाश्रिता कृष्ण नेत्र तोषिरत्न कृष्ण नेत्र तोषिरत्न मंडनाली राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दस्तु राधिका दास्य दस्तु राधिका या क्षणात् कृष्ण विप्र या क्षणात् कृष्ण योग संततोदिता नैकधन्य चापला भाववृंद तोदिता भाववृंद तोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संगा यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता की राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दस्तु राधिका दास्य दस्तु राधिका अष्टकेन यस्सनेन अष्टकेन यस्सने नौति कृष्ण वल्लभा दर्शनोऽपि शैलजाति योषितालि दुर्लभा कृष्ण संग नंदितात्मा कृष्ण संग नंदिता दाससी दुभाजनम् तं करोति नंदितालि सत्ययासु साजनं सत्ययासु साजनं दास्ययास्तु राधिका दास्ययास्तु राधिका. सो हाजे अर्थ शॉर्ट जावनो आम्ही कोळया इम्पॉर्टंट या राधिकास्तव हंतु फर्स्ट स्टांजा सक्तास राधिकाले हंगा बಣ್ಣು इतले थळथळत तळतळत की भांगराचे कमला फूल असणं भांगरा कमला फूल अशी कमला फूल नाही भांगरा कमला फुलाक कुंकुम लायला रे कितल चंद दिसता ताज्या के चंद दिसत के राधिकाले हंगा बಣ್ಣು तसल चंदिके ती आते तावरे फूल कमला फुलाक सिंदूर कलर घालला रे ते एक नमने भारी चंद आणि भारी परंबळेतके जाल्यारी राधिकाले अंग ಅದಕ್ಕून योच परंबळ ताज्जी पशी चढ असं सांगतास आणि गोपालकर रायाला कोण नंद महाराज तग्गेल पुट्टाल पूरी इच्छिती पूरैसितके राधाराणी कृष्णाल सक्कड लीलेंದು ಸಹಾಯ ಜಾವಚಾಕ್ತಿ ಆಯಿಲಿ ಸಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಾಗೆಲಿ ಇಚ್ಛಿತಿ ಪೂರೈಸಿದ್ಕೆ ತಸ್ಸಲ್ ರಾಧಿಕಾಲೆ ಚರಣ ಆಶ್ರಯ ಮೇಳೋ ಸಂತಸ मागिरी तिग्गेले अंगा कलर कशी अस म्हणरे तांबडेची पावळी असणं ताजे कांतीक लज्ज करतके ताजी तजके चंद केती आणि तिने घालचे कलर कलर सिल्का आंगल रेशमी आंगले ड्रेस त्या तितली शाईन जात की त्या पावळ्यापाशी तिथं शाईन जात केती गेल्या आणि ती कृष्ण म्हणेल एक दुंबी कशी एक दुंबी फुला सुत्तू गुंता तशीची कृष्ण ते राधाराणी सुत्तू गुंता असतके ती गेल आराध्य देव सूर्यदेव राधाराणी आराध्य देव सूर्यदेव तसल राधिका चरण सेव म्हाका मेळो म्हणून मागता म्हणता राधिका निजांतू राधाराणीले
वयस ती केन्नाय किशोर अवस्थांत आसता म्हळ्यार 14 वर्सां मागीर 2 महिने 15 दिवस ताजे पयशी चेड जायना तस्सल तिगेले किशोर अवस्था सो ती त्या आमी सांगता पळय 16 वर्सांच्यान दाय तशी त्या 14 वर्सांच्यान दाई तिगेले कशें आसता की आत्त आयिले चिके लाईट ग्रीन पान रुक्कार आसता पळय तस्सल ते रुक्का कशी चंद दिसता ते लाईट ग्रीन पान तशी तिगेले किशोर अवस्था ती तितले चंदी दिसता काय आनी तिगेले ते दिव्य शरीर कशें आसता म्हळ्यार थंड चंद्र कशी थंड दिसता चंद्रा पळयले तस तिगे शरीर पळयता तितले थंड आल्हाद दिसता काय आनी ते झरयलेले गांध आनी तिगेले कर्पूर त्या कर्पुरान शोभीत जावन आसा तिगेले अंगाक म्हणून सांगताचे आनी तिगेले शरीर पळयल जाता तिगेले दर्शन जालें जाता आमगे हृदयांत कसकसल सकड वायट वायट कामन आसा ते पूरा भस्म जावन वता राधिका दर्शन केलें जाता म्हणून सांगता तस्सल राधा राणीले आमगे चरण सेव मेळो म्हाका मागता सांग आनी लक्ष्मी देवी तिगेल चंदायकी तिगेले सिरी तिगेल संपत्ता की भार नाव पाविले जाल्यार राधिकाले एद्राक राधा राणीले एद्राक ती क्षीण म्हळ्यार तिगेले राधा राणी चंदाई ते सिरी तिगेले पुरा लक्ष्मी पशी चेड आसता म्हणून सांगता आनी भौतिक प्रपंचादो आध्यात्मिक प्रपंचादो तिगेले लीला ताक साटी कोणी ना कोणाके कंपेर करू जाना तस्सल तिगेले लीला आसा तस्सल राधा राणीले चरण कमला सेव म्हाका मेळो म्हणून हांव मागता आसा म्हण आनी ती कितली बुद्दंती म्हळ्यार रास नृत्य गायन पदमुंच जेवो हास्य मस्त दिव्य कले ती भारी परिणीत के आनी तिगेल गुण दिव्य गुण म्हळ्यार ती कोणा जाल्यार प्रीत करता कोणा जाल्यार प्रीत करचे आनी ती तिणे श्रृंगार कोण घेवचे ते कोणाकय कंपेर करू जायना तस्सल नमने ती चंदी म्हणून दिसता मागीर संचिष्टा सांगता तिगेले शाश्वत हांव सांगेल म्हणटा ती 14 वर्स 2 महिने 15 दिवस ते ह्याची किती गेली एज जाव का जाल्यार ती चड कोण घेता जाल्यार साधारण तेची हाजेरी तेची किशोरी अवस्था रे ती किशोरी म्हणून म्हणटाची तेका त्या किशोर अवस्था रे चंद आय तिगेले आनी तिगेले शाश्वत लिहिले आनी तिगेले अत्यंत दिव्य कृष्णाल प्रेम ताजेन ती भोरनस म्हणून सांगता आनी गोपी जन समिता तिगेले कृष्णा प्रेमा एद्राक पळोवन तांकां गडगडत की कित्त तिगेल प्रेम म्हणून गोपी जन समिता तांकां तिगेल पळयल्यार तांकां गडगडत के म्हळ्यार तितले नमने तिगेले उत्कट कृष्णाल प्रेम आनी ती केन्नाय ध्यानात एक क्षण समित कृष्णा विसरना एक क्षण कसं नाही अर्ध क्षण समित केन्नाय कृष्णाल रूप कृष्णाले ड्रेस कृष्णा सौंदर्य कृष्णा लीला ताजेनच तिगेल मन केन्नाय भोरन आसा म्हणून सांगता तस्सल राधा राणीले चरण सेव म्हाका मेळो आनी ती राधा राणी केन्नाय 8 सात्विक भाव म्हणून सांगता ती सात्विक भाव म्हळ्यार आमी देवा पळय जाता भक्तीन दोळ्यान मुद्दा येवचे आंग कंपन जेवचे आंगा कंठ निट जेवचे उल्लोचे जायना श्रपचे मूर्छ जेवचे असं सकड अष्ट सात्विक भाव म्हणटा ती केन्नाय ते तिका कृष्णा पळयन जाल्यार जाता कृष्णा पळयन ते मूर्छ पडचे असल सकड सकड राधा राणी काण सांगता मागीर तशी कसला ती मूर्छ जावचे आशिल्ले ते 1 2 3 काणी सांगता तशी ती तस अष्ट सात्विक भावात केन्नाय आसता ती आनी ती असल आभरण इतले चंद घालता की ताजेन सुशोभीत जावन आसा म्हणून तुम्ही मायापुरा केन्नाय सकाळी मंगळारती वेळार राधा राणी पळोवका मागीर दर्शन आरती वेळार राधा राणी पळोवका तिगेल फांती तिगेले किरीट तिगेल फूल तिगेल माळा तिगेल कांकण तिगेल कान्नाचे तिगेले हे सगळं पळयतना इतले चंद दिसता की हे इतले सगळं मॅचिंग ती अलंकार
तिगेल कुशेन ते कोण करून करता तांगेल करून घेता म्हणून म्हाका सदां दिसता. हांव सदांच मंगळा आरती आनी दर्शना आरती दोनीची राधा राणी आनी कृष्णाले अलंकार पळोवचे दोन दोळे पुरो कितले चंद दिसते तस्सल चंद अलंकार करताचे. मागीर तशी सुशोभीत जावन आसके हांव सांगला म्हणजे ती एक अर्ध क्षण समित कृष्णा विसरना, अर्ध क्षण समित कृष्ण तिका विरह तडसुच्याक जायना. कृष्ण एक अर्ध क्षण तिगेल मना दुखून गेल्यार जायना. आनी ती केन्नाय कृष्णाले सांगत्य कृष्णा सांगत म्हणजे केन्नाय तिका मस्त विरह तस्सल म्हणे विरह आसता. तसल कृष्ण मेळ्ळे सुद्दां तिगेल विरह वेदन वतके तसल राधिकाले चरण सेवा म्हाका मेळ्ळो हांव म्हणून मागता आसा. मागीर लास्ट राधिका अष्टक सांगल्यार वाजिला आमकां कसं फल मेळटा म्हळ्यार ती आमकां एक करुणेची एक दृष्टी आमगेल वयर घालतके. त्या पार्वती देवी समीत मेळना के तिगेल करुणाचे दृष्टी आमी अष्टक वाजल्यार राधिकाले एक करुणाचे दृष्टी आमकां मेळटा. आनी आमी कृष्णाले आमकां सांगत्य मेळटा. ती सांगता ओ मिगेल भक्तीत आनी तिका तू कृष्णा तू तांकां तुगेल भक्ती दिवका तुगेल सांगत दिवका म्हणून कृष्णा सांगता ती. तसले राधा राणी आमकां चरण सेवा मेळ्ळो म्हणून हांव मागता आसा म्हणून हे राधिका अष्टक. सो आतां आयची तो टॉपिक हांव गुरु वंदन करून सांगता. ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रतापस्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकृता दामदाय नगरग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशानि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो कोण आमकां नांचयता आसा? कोण नांचयता आसाची सांगाची कोणी पुणी कोण नांचयता आमकां? कृष्ण विसरून गेली आता सुमार दिवस तकून कंटिन्युटी नाचली निमित्त भगवद्गीता तू पिक्चर दिसता कसल आमकां खंयची दोरी आमकां नांचयता? माया छे. सतो गुण रजो गुण दोरी ती ताजी दोरी आमकां नांचयता असं म्हणून सांगता. येस पळय कृष्ण कितले चतुर कितले बुद्धिवंत म्हळ्यार 16 चॅप्टरान तू दैवी गुण आणि तामस गुण सांगले आमकां. दैवी गुण त्या गुण आमकां राजसी गुण जो तमो गुण सात्विक गुण कशी ते आमी तांकां दोकून भायर येवचे म्हळ्यार हांग तू आमकां सांगता. आमी साधारण पूरजन रजो गुण तमो गुणान तुची आमी भरल्यांची तांत दोकून कशी भायर येवचे म्हळ्यार सांगता. सो आमगेल पूर कर्म खंयचे वयर आधार आसा हे गुणा वयरी गुणत्रय गुण हे तिनी आमकां नांचयता आसता. सतो गुण केल्यार सत्व गुण कार्य करता, रजो गुण कार्य करता, तमो गुण कार्य करता. हे 3 गुणा देखून खंयचे एक गुण आमगे डॉमिनेट करता म्हळ्यार करेक्ट जाल्यार तांकां देखून भायर येवं येता. एक्झाम्पल आमी मृगारी तमो गुण आशिल्लो जाल्यार नारद मुनी सांगत्य हरिनाम नारद मुनी उपदेश मेळ्ळे निमित्त तमो गुणा देखून
सतो गुणा गेलो. तशीच ध्रुव महाराज रजो गुण आशिल्लो निजांतून. हो व्हडले ब्रह्मापाशी व्हडली साम्राज्य जावका म्हणून रान्ना वचून तपस केलं, हरिनाम केले, हरिनाम केले, देवाल दर्शन जाल सता अशी जाल पील जाल की अयो हांव एक हे ग्लासा पिसा खातीर हम आश केले, हे साम्राज्य, हे भौतिक प्रपंचाचे संपत्तू, हे पुरस्कड एक ग्लासा पीस म्हण तशी दिसलं. तशी आम्ही केदना भक्ताल संग आम्ही ते हरिनामाचे शरणू गेले तर जाल्यार आम्ही खंडित हे रजो तमो गुणा तकून भायर येवन सतो गुणा येवन सतो गुण शुद्ध सत्व गुणा इवेत खंडित साधे आस. आता आता थोडे रिकॅप करूया. आता कसं नाही अंतू फर्स्ट सांगले सात्विक यज्ञ, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ म्हणले एक्सप्लेन केला. सात्विक यज्ञ म्हळ्यार कसं नाही आम्ही धर्मग्रंथांत कसं सांगला ताजी प्रकार चल्लारी ते सात्विक यज्ञ. आणि आमगेल कर्तव्य, आमगेल कसं कर्तव्य असं ताजी हाजी प्रकार आम्ही चल्लारी ते सात्विक. आणि तांतू फलापेक्षे आशा नज आमक त्या जेवका ह्या जेवका फलापेक्षा असल्यारी त्यावे फलापेक्षा आसनाशी केल्यारी यज्ञ. यज्ञ म्हणे तुम्ही लेखताची कसन होम केले त्या मात्र नाही. प्रत्येक विष्णू प्रीतिका विष्णू पूज करता कंची कार्य करताची ते पूर यज्ञ जाता. यज्ञ म्हणे काली गण होमो, चंडिका होमो, त्या होमो, हे होमो म्हणून अग्नी जोडून आहुती दिला त्या मात यज्ञ नाही. प्रत्येक आमगेले जीवन म्हळेले एक यज्ञ. आम्ही देवा खुशी खातीर खंयचे एक कार्य केले ते पूर यज्ञ जाता. सो सात्विक यज्ञ कशी धर्मग्रंथा सांगेल तशी केल्यार आणि फलापेक्षा नाशी केल्यार मात कार्य ते सात्विक यज्ञ जाता. मागीर राजसिक यज्ञ ते अहंकार आसता. आमकां राजसिक गुण आमकां केदने अहंकार हांव करचे, म्हाका लाभ मेळका, गौरव मेळका, स्वर्ग प्राप्ती मेळका, त्या हांवें सांगून घेतिले मिगेले या काम जाल्यार गण होम गरकड करे सीता म्हणून आम्ही ते हांव सांगून घेतिले मिगेल चेल्ल्याक एक सोरीक मेळ जाल्यार सत्यनारायण व्रत करत म्हणून लेखिले म्हणून. अशी पुरा ऐहिक लाभा खातीर आम्ही हे रजो गुणाचो गिव एंड टेक. तू हांव दिता म्हाका आनीक कसं मेळका तसल पॉलिसी रजो गुणाचे आसता. सो त्या रजो तशी केल्यार राजसिक यज्ञ जाता. तामसिक यज्ञ म्हळ्यार हांतू धर्मग्रंथा तांणी पळयनाचे, धर्म ग्रंथा कसं सांगला अलक्ष्य म्हळ्यार ताका निग्लेक्ट करताचे. कसं धर्मग्रंथा कसं सांगला म्हण तांकां अगती ना. आणि प्रसाद कोणाके वांटिनाची ना, स्तोत्र मंत्र सांगता की ना, की पुरोयता दान दिता की ना, की तशी सकड तुम्ही पळोवन अशा पुरो साधारण ते देवील जात्रा आणि पुरो सकड जातना उज्जार शिमकुचे मागीर सुव हांगा देखून जिब्बेर घालचे, त्रिशूल जिब्बेर घालचे, गाला देखून या गाला देखून हाडचे, कसके रगत या करचे सकड कसले तांणी लेखता ती हे केल्ले मी ते देवी खुश जाता. एक ग्रंथा शास्त्र आसता की ना की कसले म्हणून गोतना उठराशी असल सकड पुरा करतो. ओ जन बाबा देवी अंगार आयल्या ताका अशें आयल्या तशें आयल्या म्हणून सांगून भारी तांगेल मागशी ताका नमस्कार घालचे, तांगेल मागशी सकड धांवन तशी असल सकड या पुरा तमो यज्ञ शास्त्रा नातीले तांगेलेची कसं की एक कोरून असल सकड काम करताचे तसंच तमो यज्ञ आम्ही करूनच. आता मागीर सांगले तसल आहार प्लेस व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. अयो कसं जाता मांस खाल्लं कसं जाता, पियाव लसूण खाल्लं कसं जाता बा म्हणून मस्त जन क्वेश्चन निमित्तात. इथे रामान मांस खाल्ला काही प्रभुपादाल एक व्हिडिओ असं प्रभुपादाल भक्त निमित्ताचे यद्यदाचति श्रेष्ठ तथ्य देवो तरो जना
रामान मांस खाला के आम्ही मांस खावेत नव्हे म्हणून प्रभुपाद कशे तेन्ना सांगता रामो ब्रिड्ज बांधल्या ताणे समुद्रात तुमकां ब्रिड्ज बांधू जातवा देवाल पोट्टान तुझे ब्रह्मांड आसा कृष्णान तोंडान हांव तुका तोंड ओपन करून दाखयता ताका ब्रह्मांडाचे पोट्टा आसा देवो त्या काळगीच्यो लागील तेन्ना काली आदमन जातरी तांणी पुरा थंयची त्या यमुना नदी तटारी न्हिदताचे तेन्ना रानाक उज्ज लागतना तांणी पुरो कृष्णा कृष्णा उज्ज लागल्यार राक म्हणटा तुमी पुरो दाळ धंकियाची म्हणटा दाळ धंकून तेन्ना कृष्ण तो उज्ज पुरो तोंडान घेता आमच्यान साध्य आसवा आमकां उन्हाची च्या काप पिल्ल्याना कसं काले जीभ लासून वता म्हणताना आम्ही देवा केलेलं आम्ही काम करू जातवा ओ कृष्णान तशी केली के रामान तशी केली के आम्ही करू नये आम्ही मांस खाताची म्हणून सांगता देवाक आनी आमकां खंय कंपॅरिजन देवान कसं सांगला त्या कोरका जन्म कर्मच मे दिवम यो वेति तत्का देह पुनर्जन्मा नेति मामे सकिना तागे लीला तागे जन्म ते सकड आम्ही अर्थ कोण घेवच्या पडो का त्याक पळोवचे सोड आम्ही कसं देवान केलेले देवान हे कर म्हणून सांगला ते करचे तितलेचे पिंगड आलोचन करूचे आता आणि केलो जन सांगताचे ओ पळय ऋषी आणि ऋषी मुनी तांणी पुरो सगळं खाता आशिल्ली ना मांस खाता आशिल्लींची आम्ही खंयचे नजो मांस म्हणून प्रश्न घालतले आसचे मस्सन जाल्यार आमगेले आन्सर केन्नाय रेडी आसता तांकां आन्सर दिवच्याक तुमकां गोतस म्हळ्यार अगस्त्य ऋषी एक पंता इल्वला म्हणले एक वो असुर इल्वला असुर तो कसं करता ब्राह्मण आणि सकट नाश करता म्हणले तागेले मन तशे तागेलो भाव वातापी असता तो वातापी ताका खंयचे एक रूप धारण करू जातके तो एक बोकडाले रूप धारण करता बोकडा रूप धारण करता तेन्ना ताका कटकोन शिजोवन हाका अगस्त्य मुनी वाडता अगस्त्य मुनी कळत्या तेन्ना ताका इल्वला ते राक्षसाक ताका संजीविनी मंत्र गोत्तस तशी तो वातापी पट्टा दखून भायर यो म्हूण म्हणटा तेन्ना अगस्त्य मुनी गोत्तस तो अगस्त्य मुनी वातापी जीर्ण जावो म्हणून म्हणते सो तो वातापी जीर्ण जाता सो तो वातापी भायर येना पळय ऋषी तांणी ब्राह्मण जावन आसल्यार ते कालार कसंकी संदर्भारी बुद्धी शिकोवच्या की लील करू की जना शिकोवचे खातीर की कशें की मांसाहार करचे कूर जाल्यार तांणी कितले की 10-20-30 हजार वर्ष अन्न आहार नाशी देवाले ध्यान देवाल तपस करता आशिल्ले आमकां करू जातवा तांणी ऋषी मुनी मांस खाले आम्ही मांस खाताचे म्हण म्हणताचे ते जायना आमकां एक क्षण मना वयरी कंट्रोल ना एक क्षण देवाले उडगास करया म्हण रे आमगेले माते थंय आंगा थंय तशी अशी पुरा वता एक जप कर का जाल्यार आमगेले मन खंय 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 वता सो आमगेल मन कंट्रोल करका आमी भक्तींतू मुखार वचका देवाले ध्यान करका म्हण जाल्यार आमकां गुरु सांगिल्ले मार्गदर्शनारी आमी वचकाची प्रभुपादान सांगिल्ले 4 नियम फॉलो करपाचीच कसून जाता आम्ही पिल्ल्यार कसून जाता सिगरेट ताणल्यार कसं जाता आम्ही मांस खाल्यार कसं जाता आम्ही अभेद्य स्त्री संग केल्यार कसं जाता एन्जॉय करू का अशें ते साध्य ना आम्ही देवाले ध्यान करका म्हणजे हे 4 नियम फॉलो करपाचीच तस जाल्यार मात्र आम्ही आध्यात्मिक जावन देवाल ध्यान करू जाता सांगताची कसं म्हळ्यार आहार शुद्ध सत्व शुद्धी शुद्ध आहार तरी घेतला रे आमगेले सत्व शुद्धी जाता सत्व म्हळ्यार आमगेले गुण शुद्ध जाता
सत्वशुद्धी दुवास्मती आमगेले गुण शुद्ध तरी जाल्ले तेन्ना आमगेली स्मृती शुद्ध जाता तेन्ना स्मृती लभ्ये ग्रंथीना विप्रमोक्ष आमगेले स्मृती तरी जाल्यार आमी मोक्षा वचचा जाता सांगता सो आहार व्हेरी इम्पॉर्टंट मस्त इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता चिची कसला पियावसून खाल्लं कसं जाता म्हणारे आध्यात्मिक इवन चॉकलेट खावचे न्हय म्हणून सांगतात तांतो आशिल्ले कॅफीन कॉफी आशिल्ले कॅफीन आनी पुरा आमकां आध्यात्मिक जो मनस कंट्रोल करूंक इंद्रिय निग्रह करूंक ते बाद दिता म्हूण खातीर आमी ते करू सपोज तुमकां खाव न्हू तसले इंद्रिय कंट्रोल करू जात म्हणजे खावे काय ना तसल कलियुगांत कोणय ना कलियुगा साध्य ना त्या सतयुगांत पुरा आशिल आसका आता कलियुगांत जायना सो त्या खातीर आहार शुद्धी आसकाचीच आहार शुद्धी म्हण कसं ने हे देवाक अर्पण केलेले देवाल प्रसाद सॅन्क्टिफाईड फूड पवित्र जाता आहार शुद्ध जा पवित्र जान शुद्ध न्ही पवित्र जाल्यार आहार केल्यार आमकां आमगे स्मृती पवित्र जावन आमकां देवाल ध्यान करूकी देवाल जप करूकी जाता म्हणून सांगतात पळयाची आमी हांतू चैतन्य चरितामृत जो भागवतांतू आमकां मस्त काणी आयकता कसं म्हणारी शुद्ध आहार कितली इम्पॉर्टंट महाप्रसाद कितली इम्पॉर्टंट प्रसाद म्हणाले इम्पॉर्टंट म्हणाले आमकां कळटा तसली एक काणी हांव सांगता कसं म्हळ्यार एकलो जादू ठाकूर म्हणाले निम्न जातीचो वैष्णव आशिल्लो जादू ठाकूर ताका कालिदास म्हणाले ब्राह्मण ते कालिदास केन्नाय कसं म्हळ्यार वैष्णवाले उच्चिष्ट सेवन करचें म्हळ्यार भारी प्रीती तशी एक दीस तू जादू ठाकूर आले गांवां वता जादू ठाकूर गांव वतना जादू ठाकूर सांगता कालिदास ब्राह्मण तुका मिगेल घर कडेन तुका प्रसाद खावचे जायना तुका कोणाले ब्राह्मणाल घर कडेन तुका प्रसाद अरेंज करचे म्हणून घेता जादू ठाकूर तेन्ना नाका नाका म्हणटा कित्याक वैष्णवाले गरिश्ठ मालगडे वैष्णवाक आमी भेटी करतना कसले पूण एक होरका म्हणले एक रिवाज आसा न्हय तशीच तो कालिदास ब्राह्मण कसं करता जादू ठाकुराक आंबो एक 4-5 आंबे व्हरता आंबो दिता तेन्ना ती जादू ठाकुराल बायल त्या देवाक अर्पण करून जादू ठाकुराक दिता वा कालिदास कसं करता एक रुक्का मागशी निपोवन बसता तेन्ना तो आंबोनी खावन सालेनी खावन कातोनी चिवन केळीपान ते कितें उडयता वो वचून ते आंबो ताणें चिव्वील आंबो हो खाता कालिदास म्हळ्यार पळयाची प्रसाद वैष्णवान तरी उश्टीत केले महाप्रसाद जातके त्या खाल्ल्यार आमगेली भक्ती वाडटा म्हणाले एक हास्य तशी असल खाणी तुमकां कितली की गुत आसा नारद मुनी सान आसतना वैष्णवाले चातुर्मासा वेळे उच्चिष्ट खाल्ले मी तो नारद मुनी जाल्लो म्हणून अनेक काणी आसा नारद मुनी कसं म्हळ्यार तुमी आयकून आसा पुरो नारद मुनीक विष्णूले प्रसाद खावका महाप्रसाद खावका म्हणून भारी आश आसता जाल्यार विष्णू नारायण कोणाक दिवचे सोना तशी आता नारायण जिना जाल्यार आमी आता कृष्ण आमकां उलोवन जाल्यार राधा राणीले थ्रू गेल्यार आमकां कृष्ण मेळटा तशीच नारद मुनी उपाय करता लक्ष्मीला वता लक्ष्मीला वचून सेव करता लक्ष्मी जावक आशिल्ली हेल्प करता लक्ष्मीक भारी खुशी करता लक्ष्मीला निमगिता म्हाका ना येदेच नारायणाल प्रसाद दिवका म्हणून म्हणटा कितली की वर्स सेव करता की लक्ष्मीला मागीर लक्ष्मी नारायणाल निमगित के म्हाका नारद मुनीक तुगेले प्रसाद दिवका तेन्ना
नारायणाक म्हणके मागे तुगेल खुशी म्हणके त्या प्रसाद दिता त्या प्रसाद खाल्लेलेच के नारद मुनी इतली आनंद जतके आनंद जाऊन नृत्य करत के गान करत के नारद मुनी करता 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 वचन कैलास वचन पावत के कैलास वचन पावताना अरे शिवा निमगिता अरे कसलं ह्या ना म्हणे नृत्य करता असं कसं म्हणे आजी भारी संतोष आला म्हाका भारी संतोष आला म्हाका आजी नारायणाला प्रसाद मेळ्ळो म्हणून म्हणत के तेन्ना सदाशिव निमगिता ओ तुझं म्हाका नावे म्हण म्हणता तेन्ना अशें पळयतना तागेले नांगटा तूं थोडेच आशिल्ले कितें प्रसाद ते प्रसाद शिव खातके शिवाक थोडे ते नांगटा थोडे आशिल्ले ते काल सुद्दां शिवा इतले आनंद जातके शिव नृत्य करतके त्या नमुने नृत्य करतके पार्वती पळयता अरे अरे ह्या कसं ने शिव ह्या नमुने संतोषान नृत्य करता असं कसले म्हणून पळयत के तेन्ना पार्वतीका सांगके आजी म्हाकाय ना सदाशिव सांगता म्हाकाय नारायणाला प्रसाद मेळ्ळो हो म्हाका नावे म्हण म्हणके तेन्ना ते खातीर आजी जगन्नाथ देवस्थानात विमला देवीक पार्वतीक जगन्नाथाक भोग केलेले नैवेद्य केलेले प्रसाद विमला देवीक दिवन तरी मागीर जनाक मेळचे म्हणून म्हणतात तशी महाप्रसाद जत्ता म्हणून वैष्णवान तरी उच्चिष्ट केले म्हळ्यार ते महाप्रसाद म्हणटना प्रसादाचे कितली एक वैभव कितली एक आस म्हळेले हे पुरा काणीन कळटा आमकां सो आमकी त्या खातीर देवा अर्पण केला आता तुम्ही तिरुपती उंड खायची ना देवस्थानांत सम्रादने जेवण जेवाची कसं लेखन आनंद जाता कितले सत्व गुण असता मस्त तीख असना मस्त सुरगूस असता ते पट्टा उज्जेवचे असल आहार असना केदनाय तमो गुण रजो गुण आहार मात्र केदनाय तीख आमशे मिठशे तसल आहार असता जाल्यार देवस्थाना प्रसाद भारी सिंपल आमगेले देहा आरोग्य चेडोसू तसल प्रसाद आमकां देवस्थान जेवतर कसल खुश जाता आनंद जाता वैव्या तशी त्या खातीर प्रसादाक महत्व आसा सो प्रसाद भारी इम्पॉर्टंट रोल करता आमगेले आमी रजो तमो गुणा देखून भायर येवका म्हणजे प्रसाद सेवन इम्पॉर्टंट म्हणून प्रभुपादान सांगिल्ले आमी प्रसाद दिवनच जे हिप्पी जनाक प्रभुपादान भक्त केले प्रसादूच न जाल्यार साध्य आशिल्ले त्या तमो गुण रजो गुण तांत भोर नाशिल्ले ते फॉरेनर्सांक प्रभुपादान भक्त करता म्हणजे तितले सुलभ नाशिल्ले प्रसाद दिवन तांकां आमगेल तागेल चेडूशी तितले प्रितीन केलेले निमित्त तांणी प्रभुपादाक जीव दिवच्याक तयार जाले एक म्हणटा प्रभुपादा लिला तो सांगता कसं म्हळ्यार एक म्हणटा यमुना देवी प्रभुपादाक जेवण रांदप करची केतिना खंय ह्या हांगा मायापुराक तेन्ना मायापुरात तितली फॅसिलिटी ना आत्ता मायापुरा गेला तुमकां 5 स्टार होटला म्हणके पुरो सगळं रूम एसी रूम की जेवण की या की पुरो सगळं मेळटा तेन्ना थंय तसल कसले नाशिल्ले प्रभुपाद एक गुडसलसी एक हट्ट तांतू थोडे एक स्क्रीन घालून वासरी एक स्क्रीन हेकडे प्रभुपादाल बैठक प्रभुपादान बसे तशी यमुना देवी रांदप करतके ते रांदप कोण देवाक नैवेद्य कोण प्रभुपादाल वाट्यान तो लिंबियो मीठ सकड सॅलड कसके मागीर उपकरी दाळी शीत हे सकड हाणू दिवचके प्रभुपादान प्रत्येक दिवस एक न एक सांगचे हे तशी कलवा तशी करता तशी नज अशी नज म्हण सांगचे एक दिवस मीठ वाळ्याल चड जाले म्हणजे यमुना देवीक यो ह्या बेजार येईल के देवा हांणी फाल्ली देखून प्रभुपादाक हांव रांदप करना म्हणून मनाक लेखतकी मेरेर दुसू प्रभुपाद सांगके पळय आजी विंगड कोण के भक्त आसा तांकां रांदप कर म्हणून सांगता हे लास्ट डे हांव आनी रांदप करना प्रभुपादाक म्हणून लेखतके यमुना देवी
रांदप करता आसतना प्रभुपाद भक्ताला सांगता ती यमुना देवी आसनवा मिगल कितें जीव दिवचे तयार असते हांवय तशी मिगेल फॉरेन डिवोटीस खातीर जीव दिवचे तयार आसा म्हणून सांगता तेन्ना यमुना देवीला पूरा कोप पूरा सुई आनी थंड जाता अयो आमगेल वीर कितले प्रीत आसा प्रभुपादाक कितले प्रीत आसा म्हणाले तिका कळटा तशी प्रभुपाद तशी प्रीत करता आशिल्लो पुरा फॉरेनर्साक तांकां तशी प्रीत केलेले निमित्त त्यांनी पुरा प्रभुपादान सांगिल म्हणके चोलनो प्रभुपाद कसं शिकयनी तांकां जेवचे हातान जेवचे येना किरगी नेशा येना दोती नेशा येना कशी आरती कोरका म्हण गसना कसल विग्रह आराधन कशी करची म्हणून गतना कसं प्रति एक ए टू झड प्रभुपादान शिकोवका म्हणा कितले पेशन्स सारी प्रभुपादान तांकां पुरा शिकयले मित आज आमकां या कृष्णा कॉन्शियस म्हणले इस्कॉन स्थापन जाल्ले आज कृष्ण भक्ती पुरा देश विदेशांत पुरा सकट स्प्रेड जाल्ले सो कशें निमित्त ते कृष्ण प्रसादा निमित्त ची म्हणून आमी सांगता खातीर आमी साजाल तितले मट्टाक कृष्ण प्रसादूची सेवन करच्याक प्रयत्न करता तेन्नाच आमी रजो तमो गुणां दाखोवन भायर येता म्हणून प्रभुपाद सांगता आता नेक्स्ट आयची श्लोक 14 श्लोकांत देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमाचवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते आता हंतु कृष्ण सांगता शरीरा तपस्सू म्हण कसले आमगेली देह ये शरीर ताजी कसल म्हणरी फर्स्ट आमी देवाल पूजा आमगेल का संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सांगता केन्नाय आम कुठे सत देव रे म्हणून कुठे सत देवा पूज करका विग्रह आराधन करका विग्रह आराधन ना जाल्यार एटलिस्ट फोटो फुलांनी दवरचे दिवू जोडचे आरती करचे स्तोत्र सांगचे हे संध्या वंदन करचे तुळशी पूज करचे हे पुरा सकाळी जेवका तांनी पिवचे फुडेची जेवका हे पुरा सकड काम सो परम प्रभुले पूजा ते एक आमगेले देहाचे एक कर्तव्य नेक्स्ट ब्राह्मण पूजे म्हळ्यार आनी जावन कलियुगा कोणी ब्राह्मणांचे पुरा आता आमगेल भटमा मनस करतानी पुरा कर्मकांडीय ब्राह्मण शिवाय त्यांनी तांगेल बदन तू भक्ती आस की ना भक्तीन करचे म्हळ्याले ना त्यांनी कर्म करचे वॉट न्ही बा आमकां तांगेल ब्राह्मण तांक सत्कार करचे अतिथी म्हण येताना एक आमगेले घरकड पूज करूं येता म्हण तांगेले तांकां पूज करका म्हणाले कोरकाची ब्राह्मणाक तांणी नेक्स्ट मागीर गुरुविन पूजे म्हळ्यार गुरुल पूज करका आनी तो गुरु पूज म्हळ्यार कसं न्ही काल एक फोटो आरती केली गुरुल पूज जाली वे आमी गुरु पूजान तो सांगताची श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ती म्हण सांगताचे आमी तांतू गुरुले वाक्य गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्या आमी गुरु मुख कमला दाखोवन आयले वाक्य ऐकुका ते इम्पॉर्टंट गुरुन कसं सांगलं वाक्य ते परिपालन करूका तेन्नाच गुरु पूजा काल एक आरती केली एक नमस्कार केलो ओके तेव्हा एक इम्पॉर्टंट त्याची जाल्यार मेन इम्पॉर्टंट गुरुन सांगिले आम्ही फॉलो करका तेन्ना गुरु पूजा आम्ही केला म्हणके जाता सो आम्ही गुरुन सांगिले आता आमकां शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु पथ प्रदर्शक गुरु म्हळ्यार सकड मेळटा पथ प्रदर्शक म्हळ्यार ह्या वाटेवर शिक्षा गुरु आता आम्ही
भागवत पुराण कोंकणीन मस्त सकट स्पीकर असाचे पुरे शिक्षा दिता असाचे अशी करता तशी करता दीक्ष दितले एकू गुरु असता कोण परंपरा दखून आयिले गुरु असता तांणी मात दीक्ष दितले गुरु सो आम्ही गुरुन सांगील वाक्य परिपालन केलं मात ही गुरु पूजा जाता नेक्स्ट आम्ही मालगड्यांक गौरव दिवका आनु अम्मा तांकां पुरा मालगड्या गौरव आनी एक बारी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आयची कालाक मालगड्या गौरव दिवका बाई अन्न दोन घेतला ती कामाची रातपिणी रांदप कोण हांडिता दिता पुरा अशी तशी म्हणून म्हणटाच आमी बदलची अन्न तिकडे पूज म्हण कशे तांगेल गौरव कशे तांणी सांगील उत्तर ऐकू का एक तांणी कसले संप्रदाय सांगता ते उत्तर ऐकू का आणि एक तांगेला उरलो का मानतार जन घरकडे असताची आना तू जेवलवे आम्हा कशी असतो तुका थोडे पाय चिरडूवे तुका पाया दुखवे तुका थोडे तेल लाववे तुगेले अशी म्हणून एक 5-10 मिनिट पुणीची अन्न मला उरलोच्या का चिरडून काढका त्या काढू टाइम ना अन्न मा तेकड पळोवचे जायना रांदपीण कसं की रांदप कोण दिता कसं की चलता असाची अन्न मा गौरव दिताची म्हणून म्हणताची आयची कालाक कसं म्हणल्यार त्या नज ते गौरव निजान तो न्हू अन्न म्हाका तांणी चेडून तांगेलो उरलो का म्हणलें एका मन असता सांगताची आमकां एक म्हालगड्या आमकां गौरव दिवका म्हणजे कोणी मानता जन असल्यार तांगेलो वचून उरलो काके कशी मामा तू जेवलवे ना तांगेले एक कृष्णा काणी सांगची की कृष्णाले एक कथ सांगची की आमगेल घराला एक 83 वर्सां एक माय आसा हांव केन्नाय तिगेले सामान हाडूंक गेलें तर तिगेले उरलो ती कितले आनंद जाता हांव गेल्यार इतली खुशी जाता म्हाका तुमगेल आत्माक मस्त आनंद जाला म्हणून सांगता ती तशी तसल आनंद दिला तरी एक गौरव दिला म्हण के जाता तसले आमी अम्मा मालगड्यांक तशी गौरव दिवका नेक्स्ट आमी क्लेनलीनेस शुचित्व कशी मेंटेन ऑफकोर्स आमी आमची गेल्यांक नावका म्हणाले गोत्तस विंगड कास्तांत नाशप नावका ते केन्ना नावका सकाळीची नावका 12 घंटे 2 घंटे नंतर नावचे त्या राक्षस स्नान जाता सकाळी तरी जाल्यार देवस्थान सूर्योदय अప్పుడు नाल्यारी देवस्थान मागीर 8 घंटे नंतर नाल्यारी मानव स्नान मागीर 12 घंट्यांतर 2 घंटे नाल्यारी ते राक्षस स्नान जातके सो ओके तशी नाव देह शुद्धी दवरचे एक्चुअली सांगताची कसं म्हळ्यार एक आत्मशील शरीरान दिसा 2-3 पण नावका म्हणून सांगताची 3 पण संध्यावंदन कोरका म्हणून सांगताची ओके जाय जाल्यार 2 पंतपुणी नाव न्हू 2 पंतपुणी संध्यावंदन सकाळी संजेवळा संध्यावंदन गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान कोरका म्हणून नियम आस 3 पंत कोरका म्हणून नियम आस ओके 2 पंतपुणी कोरका ते शरीराची शुची आम्ही दवरून घेवका नेक्स्ट सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट पळय लायक कोण जेवण जेवका लायक आंगल घालका गम्मत अशी असल सकणी सिंपल आंगल आता एग्जाम्पल पुरा ब्रह्मचारी संन्यासी तांचे पुढे कितले सिंपल असतं सिंपल फूड कसं की एक सात्विक आहार खावचे सिंपल पुरो मस्त कॉम्प्लिकेशन चटणी पळो नंचे ते पुरा सर्व सकड मस्त व्हडले लायक जेवण जेवका ते सकड आसचें सिंपल सिंपल आंगल वॉश एंड वेअर व्हडले लायक 15,000चे 20,000 कापड न्हेसली ते सगळं अगत्य आसा अगत्य ना तसं सकड हाका वचन सिंपल जावन आसता आणि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य म्हळ्यार खाली कोण ब्रह्मचारी मात्र ब्रह्मचर्य इवन गृहस्था समीत आस गृहस्था त्यांनी कंट्रोल्ड दाम्पत्य जीवन कोरका म्हणून शास्त्र सांगता जाल्यार
आयचे मॉडर्न जन सांगता कसं म्हणल्यार तांगेल सेक्शुअल लायफाची दाम्पत्य जीवना बेसिक म्हणून सांगता त्या ना तरी जाल्यार बायल बमणाली रिलेशन ना म्हणून तशें सांगता न्हय निजान तो शास्त्र कशी सांगता म्हणल्यार ब्राह्मण आता निजातून एक मंदी दिसता आमगेल कम्युनिटी ब्राह्मण म्हळ्यार ब्राह्मणाचे एक रुपांतर जाल्ले शब्द म्हणून ते ब्राह्मणाक तागेल अनुष्ठान करच्याक बायलेक सहाय करता म्हळ्यार तागेल संध्यावंदन सालिग्राम पूजा या करच्याक त्या सहाय तरी केली तर जाल्यार ते दाम्पत्य जिवाना आधार म्हणून सांगताचे ते निजांत भक्तीची दाम्पत्य जीवना आधार म्हणून सांगताचे शास्त्र त्या ब्रह्मचर्य इवन गृहस्थ जनाक समेत ब्रह्मचर्य पालन करका म्हणून सांगता त्या तशी केला मात आमगेले देहाचे तपस्सू म्हणून सांगता कृष्ण सो हे देहाचे तपस्सू आता नेक्स्ट 15 श्लोकांत सांगता अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं चयत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं उद्वेग करना असेल तसल वाक्य उद्वेगी तसल वाक्य उल्लोचन ज म्हणून कृष्ण सांगता नव्या उद्वेग म्हणारे आमगेल उतरान कोणाकय उद्वेग म्हणारे कष्ट जावचना जव कोप येवचना ज म्हणून सांगता आणि सत्य उलोवका म्हणून सांगता सत्य उलोवका जाल्यार हांव एक मस्त वर्स फुडें एक काण सांगितली सत्य एक ब्राह्मण आसता के आश्रमांत तेन्ना आश्रमा आसतना एक गाय धांवन येता ते गाय धांवन येतना एकलो बुच्चर गायकान दिवश मारतालो मांस कट करतालो तो एक मच्छू घेवन धांवन येता तेन्ना निमगीत के ती गाय कसं करता वचून तागेले एक आश्रमांत ते साधूले आश्रमा भितर वचून निपून बसता तेन्ना वो बुच्चर येवन निमगीता ते साधूक हांगे गाय इल्वे म्हणून तेन्ना तो बद सती उलयले तर जाल्यार तो गायक दिवश मारता फट्टी उलयले तर जाल्यार तागेले एक तपस्सूक बाद जाता कसं करचें जाल्यार गायक वांचुका न्हय तेन्ना तो सांगता हांव पळयनी म्हणून म्हणटा हांव पळयनी म्हणून सांगता सो केलो पंता आमी सत्य उलोवच्याक जायना सपोज आता एक्सिडेंट जावन सिरियस आस म्हणलें क्या तेन्ना आमी सांगताची ना कांय ना अशी चिकी हुशार ना के अशी म्हणून एक फटी उलोवपाचें पडता सांगताची एक वाडीक सोयरीक कोरका जाल्यार एक फटी उलोवका म्हणून सांगताची तशी सत्यच उलोवका जाल्यार ते फट्टी उलयले मी तर दुसऱ्याक चांग जाता तुमी जाल्यार उलयत म्हणून एक शास्त्र ओपता ताका ओपता आमी धर्मरायान तुमकां गोत आसा पुरो महाभारत युद्धांत कृष्ण सांगता तू अश्वत्थाम हतः मागीर हगूर कुंजरा म्हणून सांग धर्मराय सुरू ओपना धर्मराय तो केन्नाय सत्य उलयतलो मनुष्य जाल्यार हांगा कृष्ण भगवंतू सांगताच ताका अश्वत्थाम द्रोणाचार्यान मोरका म्हूण जाल्यार अश्वत्थाम हतः कुंजरा म्हणून सांग जाल्यार धर्मराय सुरू ओपना मागीर सांगता त्या कृष्णाल वाक्य ताणें नकार केलेले निमित्त ते धर्मरायाक नरक दर्शन जातके नरक दर्शन जावन मागीर तो स्वर्गा वता तशी आम देवान सांगिले आमी कोरेत देवान सांगिले धर्मशास्त्र शास्त्रान सांगिले कोरेत एक पंथा कसं जात म्हळ्यार महाभारत युद्धांत कर्णाक दिवश मारू जायना अर्जुनाक तेन्ना युधिष्ठिर धर्मरायो सांगता कसले तुगेल पाय प्रयोजन तुगेल घांडी काण उडय तूं अशें म्हणटा तेन्ना अर्जुनाक कोप येता
कोण तक तग्गेल गांडीव तक ह्या कर म्हणते तग्गेल गळो कट करत म्हणताना एक या घेतील के वचन हा मग कोण मिग्गेल गांडी वाक कोण ओ मारियात करता तांका गळो कट करता अद्न कोपान धर्मरायू तग्गेले टेंटा वचून असता व अर्जुन वता तेन्ना कृष्ण असना ओटूचे तेन्ना कृष्ण सांगता कसले तुगेल कोपू आता धर्मराय दिवशी मार तशी असो गड कट करतशी तितलो कोप आसा तेन्ना सांगता कृष्ण पळय तुका तरी दिवशी मार कामळेला आसना तू दिवशी मारू का ताका इन्सल्ट करी इन्सल्ट केल्या दिवशी मारला म्हणकेची म्हण सांगते तेन्ना देवान सांगिले व अर्जुन आयकता सांग चवता तू कसले हांव थंय महारथी कने सगळे तांगेल वोट युद्ध करत आसतना तू द्रौपदी लोटू आशिल्लो तू जूज खेळ न्हू अशी कोण घेतले अशी तशी म्हणून धर्मरायाक इन्सल्ट करता आता इन्सल्ट केले धर्मरायाक तुमकां गोतू अशें पुरो अश्वत्थामाका दुश्मन अशे तागेले मणी काणू माती बोळसून पेटयल्ले रुक्मिका युद्धा वेळे दुश्मन अशी रुक्मिणी अण्णा रुक्मी ताका दुश्मन तागेले माती बोळसून अवमान केलेले गोतूस तशीच कृष्ण सांगता तू दुश्मनाचे अवमान करचे एकची म्हण सांगता आनी आता अवमान केलो ते पाप जाले मातीन तपस्सू म्हळ्यार मात उल्लोच तपस्सू ते भंग जाले वैवा आता ताका परिहार करता न्हय परिहार करता म्हणटा सांगता कृष्ण सांगता तू सेल्फ बुस्टिंग हांव असलो हांव तसलो हांव असलो म्हणून सेल्फ प्रेजिंग केल्यार ते एक आत्महत्या म्हणकेची म्हणून सांगते आमकां हो गलसून घेतल्यार ते आत्महत्या म्हणकेची म्हणून सांगता तशे कृष्णान सांगिल म्हणकेची अर्जुन ताका ताकाची प्रशंसा कोण घेता होगळसून घेता ते प्रायश्चित जाता हे कसला हांव काणी सांगिल म्हळ्यार देवान सांगिल तशी अर्जुन पालन करता पण हांगा उल्लोची तपस्सू सांगला वय तशी करू नज अशी करू नज म्हणून कसं करू नये कशी उलो का आम्ही कोणाके डायरेक्ट पॉइंट करू नज कोणाले चूक सुदूच्या नज कोणाले मन दुखोच्या नज आम्ही उलयलेलं उतर हित जावनस का अयो तू तशी करचे तशी कशाला केल तुवें अशी कशाला केल तुवें म्हणून डायरेक्ट मनाक ह्या कोट बोला तू तशी करना अशी केली तरी लायक आशिल्ली न्हय म्हळ्यार कितले हित जाता वय वा आता मालगड्यार वटू उलयतना तू तशी करी अशी करी म्हणून सांगूनच गे तेन्ना आमी गुरू लागी मालगड्या लागी उलयतना आमची क्वेश्चनिंग अशी करूं तुवें ताजे बदला अशी करूं तुवें अशी केल्या लायक जाता ते अशी म्हणून निमुका के तेन्ना तांकां हित जाता आमी मालगड्यांक गौरव दिला म्हण कितें जाता तशी ते उरलोचे जाल्यार कसो करचे आमकां केन्ना अभिमान उरलोचे अभ्यास आमकां उतरां तपस्सू आमगेले 1.1% येना आमी सुरे कोणूचे गोट्टी उलोवचे बिश्टान उलोवचे चुकी सुदोवचे पॉइंट आउट करचे हे सगळे दुर्गुण आमगेले अंत आसा जाल्यार हे कृष्ण सांगता आमी ह्या गुण कंट्रोल करता म्हण जाल्यार आमी उल्लोची तपस्सू करता ची म्हणून सांगता ते अभ्यास करता ची सो भगूर उलोवचे कोप येना उलोवचे पॉइंट आउट करना उलोवचे कोणाक चुच्चू मात उलोवचे पण चुचे ते सरसकड उतर उलयना अशी असला मात ते उतराची तपस्सू म्हणून जाता गुरून सांगेल तशी सांगता अर्थनातील उलोवचे नज शास्त्रा विषयी उलोवका शास्त्र अभ्यास कोण तांतो सांगेल सांगता आनी आमके मानव समाज उद्धारा खातीर आमी उलोवका आमी नाकनातील उलोवचे ना देवाल कथा देवाल काणी हे सगळे उलयता उतरा तपस्सू जाता म्हणून सांगता टाइम जाता असं नेक्स्ट 16 श्लोक
पटापट सांगता मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. हंतु मना तपस्सु पड़े हमें तपस्सु म्हणा काले रान्ना वच मा तपस्सु नाही मना के तपस्स कशी आम्ही केदनाय डिटॅच जावन मन आणतो आमकां केदना मन सक्कडाक मन कारण डिटॅच जावन अशें म्हळ्यार आमी इंद्रिय तृप्ती दखून आमी मन दूर दवरचे या अभ्यास करता. आमी कितली इंद्रिय तृप्ती जाय म्हणल्यार ती तितली आमकां अतृप्ती त्या जाय या जाय या जाय म्हणून आश केल्या तितली अतृप्ती. आता फॉर एग्जाम्पल आमी छान छान चिल्यान फोटो पळयला त्या व्हिडिओ पळया आता एक व्हडले पिशी कसं म्हळ्यार रांद पळोवचे त्या रांद पळयले ह्या रांद पळयले त्या खाऊया हे खाऊया मना दिसता त्या पळयल्यार बारीक खुश जाता. तसं सकड पळोवच्या नज्जा ओके तुम्ही पळयत देवाक हांव हें करून हांव नैवेद्य करता म्हणजे पूण एक वय त्या पळय तसं सकड इंद्रिय तृप्ती तसल सीन तसल सकड उद्वेग येवचे तसल केल्यार ते मनाचे तपस्सू जायना. आमी केदनाय शास्त्रा ते कडेची आमगेल मन हुरका आमी केदनाय आमगेल आलोचन आमगेल काम दुसऱ्यांचे आंग करचे आसता. आमी ते इंद्रिय तृप्ती म्हळ्यार केदनाय ते भारी कष्ट आमी ताजे इंद्रियाचे गुलाम जावन आसाचे आमी कसं इंद्रिया गुलाब ते वायरसी आमगेल शरीर पुरा भोंवता इंद्रिय तृप्ती तांत दोकून भायर येवका म्हणजे केदनाय आमी कृष्णा पळोवका म्हळ्यार आशकोचे कृष्णाक पळोवका म्हणजे कृष्णाल धाम वृंदावन मथुरा सकट धामाची एक एक लायक स्टोरी आसा ते सकट आयकुचे कृष्णाल भक्ताल काणी आयकुची या तरी असल्यार आमी मन कंट्रोल करू जाता. नाजाल्यार मन पळय कसले विशय विंगड विशय आलोचन करताची आमगेल लोभ सोडका आनी जाय ते जाय हे जाय म्हळ्यार मनांतू आमची येवच्या मेळ्ळेलांतू तृप्ती आसता. आनी तागेला आसा मिगेला ना तागेला मिगेल पशी तो वयर आसा ते अशें ते सोडका. आनी आमी केदनाय कृतज्ञता भाव आसता आमकां देवान इतकुणी दिला न्हू देवाल दया देवाल अनुग्रह आमी त्या दृश्टी त्या पळोवका देवाल ते कृपा आमकां देवान दिला म्हणून संतोष आसता. ते आसल्यार आमगेले मना तपस्सू म्हळ्यार सांगून घेता. आनी आमी केदनाय सायलेन्स मन केदनाय सायलेंट दवरका मस्त उद्वेग करून आमी केदनाय मागशी दोकून उरलोचे ना गॉसिप करचे आमी तशें केल्यार मनाक दुख्ख जाता. आमी उरलोचे पुरो मागीर आमकां मनांतू ते आपास रिपिटेडली ते खाता आसता अयो हांव तशें उलयलें न्हू मना रिपिटेडली खाता तशें न्ही त्या सकट उरलोचे ना आमी केदनाय सत्य उलोवका आमी केदनाय मस्त सिंपल जावन आसता सरळ जीवन सिंपल जीवन करता तशें जाल्यार मात्र आमी ते मना तपस्सू केला म्हणके जाता. आमी केदनाय दुसरा दुड्डू जाय म्हगेला दुड्डू ना तागेल दुड्डू जाय आमी आनी सकड स्त्रियाक मात्र दृश्टीन पळोवका आनी सकडांक चांग करता. आमकां कशी दुसऱ्यान उलयल्यार आमकां कशी दूख जाता आमी दुसऱ्यांक करनाचे कोणी आमकां केल्यार कशी जाता केदनाय आमी आलोचन करता यो हांव तेच म्हाका उत्तर तर मेळ्ळें तरी कशें जाता हांव तशी उलोवचें नज म्हळ्यार आमी मना लेखले ते मनसाचे तपस्सू म्हळ्यार हाका आमकां बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार कोण सांगता की कोण कोणाक गोत्तस की बेस्ट तो पूर तागेल पूजा मन केदनाय दोळ्यान देवा पळोवचे हातान सेव करचे पूर दुर्वास ऋषीन ताका हें केलेलें कोण सांगायचे राय अंबरीश महाराज वय अंबरीश महाराज भारी एग्जाम्पल आमकां एक भारी लायक एग्जाम्पल. सो आमी तशी आसका तो आता आमी बेस्ट कसं म्हळ्यार हे मन उत्तर हे पूर शरीर सकट तपस्सू कसं करता म्हणजे
फक्त हरिनाम स्मरण त्या जप ते आम्ही केले तरी जाल्यार शुद्ध नाम केले तरी जाल्यार खंडित ह्या पूर साध्य आसा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे मंत्र तरी आम्ही जप केले तेन्ना चेतो दर्पण माजनम आमगेले हृदय आशिल्ले पूर अनर्थ निवृत्ती जावन हे तपस्सू म्हळेले आमकां करूंक साध्य आसा म्हणून सांगता हांव. आनी टायम जाल्ले सो हे टायम एक ताका विंगड काम ना आमी बामणा हांव सांगता टायम आनी पडटा विंगड काम ना काम ना केन्ना टायम भूक जाता एक टायम जाता वता म्हणून तशी टायम जाल्ले आणखी हांव राधा राणी काणी सांगता म्हणून पुरो सकट लेखिल्लें सो टायम ना. ओके हरे कृष्णा थोडेशी कशें की थोडेशी उलयलें हांव ह्या मिगेले 2 उतर मिगेल गुरुक प्रभुपादाक आनी कृष्णाक पादारविंदाक अर्पण करता. कृष्णा अर्पण वस्तू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भारी सुंदर जेवणाचे सेशन सांगल तुम्ही. राधाष्टकम सांगून ताजी मिनिंग सांगून घेण्याचे सेशन स्टार्ट केलेले. मस्त धन्यवाद तुमका. तसे तुम्ही सांगितलं हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट आउट केला सांगच्याक ट्राय करता. आजी तुम्ही यज्ञाबद्दल सांगले. सात्विक यज्ञ म्हळ्यार फलापेक्ष नाशी करचे यज्ञ. राजसिक यज्ञ म्हळ्यार ऐहिक लाभा खातीर करचे. तशी तामसिक यज्ञ म्हळ्यार धर्मग्रंथाचे लक्ष्य करून करचे यज्ञ म्हणून सांगलास तुम्ही आजी. तशी आहाराबद्दल सांगितलं आसा. शुद्धी जाता. तशी स्मृती लायक करून आमकां सांगिल्लें आसा काणी थ्रू सांगिल्लें आसा आमकां. तशी रजोगुण आनी तमोगुणान आमी भायर येवका म्हळ्यार प्रसाद मस्त इम्पॉर्टंट आसता म्हणून तुम्ही सांगिल्लें आसा ज. तशी आईचे आमगेले श्लोकाचे शारिरीक तपस्सू आणि उतराचे तपस्सू वाग्मय तपस्सू आणि तशी मानसिक तपस्सू ताजीचे एक्सप्लेनेशन तुम्ही आमकां दिलेलं आसा. गुरु पूजा करचे, शुचित्व मेंटेन करचे, संध्यावंदन करचे, सिंप्लिसिटी आणि ब्रह्मचर्य पालन करचे म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीची उतराची आणि वाग्मय तपस्सू म्हणून सांगल्यार दुसरे मनाक दुःख नाशी आम्ही उतर उलोवका, सत्यवचन करका, स्लोली उलोवका, वेदाभ्यास करूंक न्हू मानव उद्धार खातीर उलोवचे ते पुराच उतरा तपस्सान तेत्ता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी लास्ट वन मानसिक तपस्सू. मानसिक तपस्सू म्हणून सांगल्यार मन आमगेले निर्मल जावन दवरका, इंद्रिय तृप्तीचे निग्रह करका, तशी मना कंट्रोल करका आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां कृतज्ञता भाव आसूंका म्हणून. सो हे इतलें तुम्ही सांगिल्लें म्हणून हांव नोट डावन केला. माताजी कसली चूक जाला क्षम करका. कोणाक कसले क्वेश्चन असल्यार निमगो वित माताजी लेगा. हरे कृष्ण.